कितें जाणा मरे एअरपोर्ट जो आहा पळय एअरपोर्ट हें काम तुगेलें 90% जाल्लें आसा. ह्या एअरपोर्टा खातीर लोकांनी 1 करोड स्क्वेअर मिटर जागो दिल्लो आहा. तेजे भितर सगळो डेव्हलपमेंट एअरपोर्टाचें सगळें कितें काम चालू. आतां हांकां टचिंग रोड जो आहा हायवे कडल्यान तितलोच येवपाचो आहा. तो शेतांच्यान वता पूण तो आजून तो सर्वेच करपाक दिनात ते लोक. ते विरोध करतात की रस्तोच नाका म्हणून. तेजे खातीर हांवें खास तेंची मिटींग दवरली त्या लोकांची आनी तांकां समजून हांवें सांगलां की सांगलां तांकां की बाबा रस्तो हो जातलोच पण तुमकां खंयच्यान नाका तो डायवर्ट करया दुसरे कडल्यान घेवया पण खंयचो तो तुमी सांगात तो घेवन या फुडें पण रस्तो जावपाकच जाय. रस्तो जातलोच. मिटींग केन्ना जाली तुमची? ही जाली आतां 8 दीस जाले पण तो आमी घेवन ते सगळे जाण आयिल्ले आनी तांकां म्हटल्यार 5-5 जाणां तुमी या सीएमा कडेन बसया तुमी दाखयात खंयचो करपाचो तो घेवन फुडें हांव तुमचे बरोबर आहा. नाच म्हटल्यार हांव कसो आसतलो कारण ऑलरेडी 90% काम जालें एअरपोर्टाचें. सिर्फ हो टचिंग रोड आहा तो करिनासतना तर रावपाक जायना तो जातलोच. त्यांचा रिस्पॉन्स किती आला आफ्टर मीटिंग? ना अजून तेंच्यान आमकां जे आपयलेले ते येवना अजून कळ्ळें तुका. आतां येवना कित्याक आनी कित्याक येनात तें म्हाका कळना कळ्ळें तुका. हो विरोध जो आहा हो 5% विरोध कळ्ळें तुका. आतां जे कोठ्यांनी जो लोकांनी जागो दिला फाल्यां समज हो रस्तो जाणार तांकां कितें आमी सांगतले त्या लोकांक आमी इतलो तुका करोडो हे जागो आमी दिलो आनी तूं इतल्याशा कामा खातीर तूं दवरता काय म्हूण इसको तांकांय फेस करपाचें आहा न्ही. कारण एअरपोर्ट म्हण तो आमी हाडला पेडणेकारान सगळ्यांक फेस करून पेडणे तालुका भितर आंदोलन करून हो खेचून हाडलेलो एअरपोर्ट आनी हो एअरपोर्ट तयार जाला आसा आनी तो आमच्या पेडणेकार लोकांनी साथ दिली म्हणून